Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षेच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हळ्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें ते फातरींचेर कांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोसुयेन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबू मोदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकतां तो आवाज गायोनांचो. पेण्याच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चोडलो. आपल्या हातांत आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडोवन पूड केली आनी ती उदकांत शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुता धुवांक पिवंक दिलें. मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, येदें मोडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या धोनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणोय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटोच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगार आसा? आपआपलें भांगार काडून तांणी म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातोक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव खोंती बरीच जालां. आपणाक एक भांगाराचो देव करून हे पोरजेन एक व्हड पातोक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान तांचें पातोक बोगसूंक जाता. ना जाल्यार तुवें बरयलाय त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास्त लायतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. होरे भाशेन ताणें एक पाडकुलो घडलो. कडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणें केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां.
खामाच्या देसांत नवलां विस्मिता. तांबड्या दोर्यांत ओजापांचे चमत्कार. तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो. पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोदी करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइजेस ताणें विंचून काडलोलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गार. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार खुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून दुसरी एक वापार तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांदयांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वापार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गींचें राज. जेजून वापारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू पोरजीक सांगल्यो आनी वापारी बगोर तो तांचे कडेन उलोयनासलो. वापारींनी उलयतलो. संवसार रोचलोल्याक गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान भाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडपाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता. मातेव 13:32. नियाळाक आधार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आल्फोन्सा हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ती 1910 वर्साक केरला वाठारांत जल्मली आनी अन्नाकुट्टी म्हूण तिका नांव दिलें. 1928 वर्साक फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट कॉंग्रिगेशन हातूंत तिणें पयलो धर्मीक जिविताच्यो आंगवण्यो केल्यो आनी आल्फोन्सा म्हूण नांव घेतलें. पिडेंत ती पोस्टवताली, पूण तिचो भावार्थ थीर आसलो आनी सदांच खुशालकायेन तिणें आपलें जिवीत सारलें. ल्हान भुरग्यांक ती इस्कॉलांत शिकयताली, पूण तिची पिडा वाडत चडत गेली आनी 1946 वर्साक 35 वर्सांचे पिरायेर ती ह्या संवसाराक अंतरली. 2008 वर्सा पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्यान तिका भाग्यवंत म्हूण पोरगोटली. दर एका जेजूच्या पाटलावदारांक जेजू आधुनीक संवसारांत सासवाचें बी आनी आमटें जावंक आपयता. ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन
समाजाक नवें रूप दिवंक जेजू आमकां आपयता आनी पाठयता. संवसारी शिकोवणेन घुस्पवलेल्या समाजाक क्रिस्ती तत्वांनी गिरेस्त करूंक जेजू आमकां शक्ती दिता. आमी जोण एकलो आमच्या भेसांत, वावरांत आनी कार्यांत सर्गींचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी आमचें बरें देखींतल्यान दुसऱ्यांक ह्या राज्यांत भितर हाडूंक बळवंत हात्यारां जावंक आमकां आनी आमचें सगळें सोम्याचें आदीन करुया. सर्गेंच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन समाजांत नवसोडणी हाडूंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.